आजोशीचो राजेश खवटेचो वादग्रस्त इको टुरिझम प्रकल्पूय हायकोर्टान आडकलो। याचिकादार गोवा फाउंडेशन आनी साव माथायस टेनंट असोसिएशनान प्रकल्पाक चॅलेंज दिल्या। एक्टिविस्टांनी बुधवारा हायकोर्टान दावो केलो तो असो। कायदे मोडून खवटे 30 परस मायज कॉटेजी बांदता। रिसॉर्टाक जमीन वापरूंक वेगवेगळे फ्रॉड जाल्यात। उत्तर गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी 2 TCP थळाव्या पंचायतीची NOC, गोय शेतकी कुळ कायदो, गोय भूंय वापर कायद्याचे नेम मोडून प्रकल्प, खाजन जमनीर मोठ्या प्रमाणात कॉन्क्रीटाचे बांदकाम, रिसॉर्टाची जमीन आजोशी खाजनान येता आनी प्रकल्पाक लागून पर्यावरणाचेर गंभीर परिणाम। राजेश खवटेच्या आदोगादान जापेक आर्ग्युमेंट घाला तो असो। ती खाजन जमीनच न्ही, रिजनल प्लान 2001 रिसॉर्टाची जमीन खाजन म्हणून नोंद ना आनी अधिकारिणी कडच्यान सगळ्यो NOC घेवनूच बांदकाम। दोनूय बाजू आयकून जाले उपरांत कोर्टान केस 20 मार्चाक दवरली। तो मेरेन सायटीर कसलेच बांदकाम करपाचे ना, स्थिती आसा तशीच दवरपाची म्हणून हायकोर्टान प्रतिवादी राजेश खवटेक अर्द दिल्या। खाजन आनी कुळ जमनीवेल्या रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खवटेच्या खात्याचेर दुबावाचे बोट। मजगतीं मुख्यमंत्री जाग्यार नाशिल्ल्यान मंत्र्यांचो आनी अधिकाऱ्यांचो असोच अंधाधुंद कारभार चल्ला आनी लोकांक न्याय मेळोवपाक परत परत कोर्टान वचचें पडटा म्हूण प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयलो। अंधाधुंदी म्हणजे सरकारांक अंधाधुंदी चालू आसा। बेबंदशाही मुख्यमंत्र्याचे चेअर थंय सेफ उरपाक जाय, मंत्र्याक जें जाय तें मंत्र्यान करचें। रोहन खवटेच्या भावाचो तो प्रोजेक्ट उदकांत कसो जालो तो पळयलो तुमी। त्या उदकांत तो प्रोजेक्ट घालतात ताका कसली लायसन ना, कोण कंप्लेन करपाक वयता, कोण आवाज करपाक वयता तेंचेर उलटी कंप्लेनी घालप। एक्चुअली the chief minister has given license to all his ministers to loot Goa. प्रत्येक गोष्टीक लोकांक कोर्टान वचपा पडटा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।